कितले व्हडले आहा पळय गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? बॅक टू माय युट्यूब चॅनल. सकाळ सकाळ गेली आम्ही नुसते हाडपाक. आई नुसते काहीच ना, तुम्ही पहिला असतलेच काहीच नुसते ना. चिकन गेलेले आईज ते वाल आणि खुबे घालून करी करया म्हणून. ते खुबे ना, तिसरे ना, काहीच ना. मागीर हो म्हणटलो आपल्याला इसवण जाय. खंय इसवण व्हडले 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 ते आनी खावपाचे. आनी पापलेट, धवे पापलेट कशे वायट पापलेट 1300 खंय नाका म्हटले. यो म्हटले घरा 1300 ते व्हडले 1500 पाव जाय ते असं म्हटले. काय ना मागीर थंयच्यान आमी गेली चिंतलेली की पणजी या म्हणून. आमचे एक ती बायल मेळ्ळी ती येवपाली. आपण पणजीसूनच येयला येवपा आली. पणजे काय ना खंय बरें जालें. मागीर आमी गेली डेल्फिनोजा पळोवपाक इसवण बी आसा का म्हणून. कांयच ना. तुजे की मेळ्ळें घेवन येयलें हांव दाखयता. तो सुंगटां हाडला रितुका लागून. सुंगटां तुमकां खबर आहा न्ही, हांव केन्ना फीश हाडपाक गेल्यार भरपूर हाडटा. सो आयज कांय ना. आनी बांगडे 1 किलो आनी सुंगटां 1 किलो इतलेच हे पळयत. सो आनी थंय लसूण आसलेले 150 रुपये किलो व्हरपाले लसूण. 1 किलो हाडले. आमकां लसूण खूब लागता न्ही ताका लागून. सो ब्रेकफास्ट करून आसले आमी. बेगिनच गेल्ली. सांगता मागीर कित्याक गेल्ली ती बेगिना. पावली. आयज आसा ब्रेकफास्टाक चपाती आनी अंडा भुर्जी केला आयज. खूब तेंपानी न्हू रे. अंडा भुर्जी. बिना च्या पिवया तो येतलो आतां. सो काल न्ही सॅटर्डे आसलेले. काल हांवें कांय ब्लॉग करूंक ना. मागीर एसी तुका सांगलें न्ही शेनवारा येतलो म्हणून एसी लावपाक. काल तो एसी वालो येवकूच ना. म्हणजे एसी आमकां डिलिव्हरी करपाक लेट जालो. सांजचो 6 येयलो. सांजचे 6 न्ही एसी डिलिव्हर केलो. मागीर ते इन्स्टॉल करपाक म्हणपा लागले आमी आतां येवची ना, फाल्यां येता म्हणपा लागली. म्हणजे आयज. सो ताका लागून आमी बेगिना गेली नुस्तें हाडपाक. सो आतां येतलो एसी डिलिव्हर करपाक. सो हे पळयात. सो हे पळय एसी काल सांजचे 6 येयलो. कितें तो आतां येतलो डिलिव्हर करपाक. सो म्हटलें चाय पी बेगिना यो आयकता. सो आमी चाय पिता आनी हां मागीर मेळटा तुमकां. ओके मागीर नुस्तें क्लीन करूंक जाय. ओके मागीर मेळटा. चला. सो जालें आमचें चाय पिवन. जस्ट कॉल केल्लो आतां आयलो खंय इन्स्टॉल करपाक. सो काल येता म्हणून न्ही आमी सगळे ते रूमांतले भितरले सगळे काडले. म्हणजे मातशें जागो करून दवरले. सो हांगासर न्ही सगळें तेजें कामाचें सामान बी आसलेलें न्ही. सो हें पळय सगळें न्ही खाली केलें. म्हणजे हांगा टीवी बी आसलेले आनी तेजें कितें सामान बी आसलेलें काडून न्ही हांगासर लॅडर दवरलेले कालूच. पण काल तो येवंक ना. आनी सगळें जें सामान बीन आहा पळय टीवी बीन ते सगळें हांगासर शिफ्ट केला. सो हांगासर पळयात गोडावन जाला सारको. हांगासर एक टीवी हांगासर एक टीवी. सो तुमकां म्हटलेलें न्ही हांवें हो रुमान एसी. सो पयलीं आमकां तो ग्रील आहा न्ही मातशें हांगासर काडून घेवंक जाय. म्हणजे कट करून घेवंक जाय. सो ते पळोवया केन्ना करता तो. ते कट करून जाले की मागीर ह्या रुमान एसी घालतले चड करून नेक्स्ट मंथ. ओके सो पळोवया तो येवनी मागीर हांव नुस्तें क्लीन करता. हो म्हणटा डिफरंट न्ही ना. ते आमी आमचो हो लॉयड तो भायर लायलो तो सेम आहा. हां ओके. सो काम चालू आसा. आनी मेन म्हणजे बरें जालें सकाळी मशीन कांय मारूंक ना. आनी ते घर घाण जातलें. सो मागीर लास्टाक एसी इन्स्टॉल जालें की मागीर सगळें क्लीन करपाचें. सो ते धूळ पडटा न्ही शिवाची आयडिया दाखयता तुमकां. ओके सो हें आसा शिवाची आयडिया. नुस्तें हांवें क्लीन केलें. बांगड्याचें हुमण करतलें आनी थोडे बांगडे फ्राय करतले. हें पळयात. आनी सुंगटां थोडे फ्राय करतले. सो आजून काम चालू आसा. मसालो घातला ग्रायंडरान पुरो आले. ते 2 रूम न्ही पळोवपा सारके ना. इतले सारके मॅस जाला. आतां शिवताक म्हटलें सगळें तुकाच करचें पडटलें. आतां भायर जायना. सगळें मशीन मारूंक जाय. ती बेडशीट बीन सगळें चेंज करूंक जाय. सगळें मशिनान घालूंक जाय. तूं आनी पप्पा करा.
आणि हेजे फाल्यां एग्जाम हय अरे फाल्यां एग्जाम बरे फाल्यां खंयचो पेपर कम्प्युटर बरें जालें कंप्युटर म्हणून काल एक लेसन घेतला हांवें कंप्युटर आता एक लेसन घेता जालें कंप्युटर न्ही तेका लागून म्हाका स्ट्रेस ना टेंशन ना एक एक पेपर ओके सो भितर सामकें मेस जाला आनी हे बेडरुमान न्ही तुमकां सांगलेलें न्ही देवाच्या रुमान थंय एसी घालपाचें आहा म्हणून सो तुमी आतां येयलात न्ही आयज सो अशी ओबालो तेंचे कडसून ड्रील बी मारूंक घेता फक्त ग्रील आहा पळय तें मात मातशें काडचें पडटलें म्हणजे कट करचें पडटलें ते नेक्स्ट टायम करतले सो सद्या न्ही एसीचे जे कितें पॉयंट बीन आहा पळय ते आतां तेमी करता सो येयलात न्ही ताका लागून दाखयता तुमकां हे पळयात सो हें घातलां हांगासर आनी भायले भायले घातले भायले जावंक ना न्ही हे कितें फातरो बितरो पडला हांगा हांगा उरला एक लास्ट करपाचें मागीर जालें आनी हो घातला हांगासर आतां हें सगळें बेडशीट बी काडचें पडटलें म्हाका क्लीन करचें पडटलें तूं मदीं 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 भोंवनाका रे हो एक सो आनी हांगासरूच तुमकां सांगलेलें न्ही तें करया म्हटलें तुमी येयलाच न्ही सो ते पॉयंट काडून घेतला म्हणजे करून घेतला फक्त केन्ना टायम मेळटा तेन्ना ग्रील मात ते काडचें पडटलें भैया रेने तो पाप तो पुसता आसूं म्हटलें सो हें सगळें बेडशीट बी काडचें पडटलें सो करून तांकां मागीर दाखयता फायनल आनी दाखयता तुमकां हें पळयात सो आयज खूब काम आसा ताका लागून सो तुमकां आयज कांय रेसिपी बी दाखयचें ना रेसिपी कांयच ना दाखोवपा सारकें बांगड्याचें हुमण खूब दाखयलां तुमकां ताका लागून आनी हें कसलें गे मम्मी आयज हें करता उकडे तांदळा शीत दाखयता तुमकां हें पळय हेजें आयज न्ही शीत करतलें उकडे रायस बांगड्याचें हुमण बी आसता पळय ताका तें उकडे रायस शीत बरें वयता म्हणजे बरें लागता ओके सो चला बारीक बारीक काम आसा करून घेता मागीर मेळटा तुमकां ओके आयज सामकें बिजी सामकें कितें करूं कितें नाका अशें जाला सो फायनली जालें एसी इन्स्टॉल कितल्यांक येयली तुमी 10 येयल्ली सारकें 12 जालें हो रावला वारो घेवपाक हां सो जालें हेंचें काम ओके सो उरला फक्त शिवनाथाक एक काम म्हणजे क्लिनींग करपाचें शिव सगळो क्लिनींग करतलो तूं तर न्हिदता फाल्यां एग्जाम उठ तेंच्यान कंप्युटरा सगळें क्लीन करूंक जाय ओके जालें एक काम ओके सो उरला हें रुमाचें उरला एसी ते वचून पळय केन्ना हाडटा पळय शिव सो जालें आतां न्ही सगळें आमकां क्लिनींग करूंक जाय मशीन मारूंक जाय पुसोवंक जाय सगळें करूंक जाय मम्मी बाबा ताची जेवणाची तयारी करता तिचें काम तें आमचें दोगांचें काम क्लिनींग ओके सो हें सगळें करून घेता आनी मागीर तुमकां मेळटा ओके चला सो जालें तांकां म्हटलें लिंबू शरबत करया 4 जाणां येयल्ली तुमी 3 जाणां आहा ते मुस्लिमचे ते तेचे रोजा आहा न्ही तुमी पिना सो एकटोच आसा तो हिंदू तो पिता तो म्हटलें लिंबू शरबत करून दिवया तांकां जालें खंयचे कितले जाणां येयला लिंबू शरबत पिवपाक तो पळय थंय हय पिवपाक येयला सो जालें आमचें सगळें काम करून आतां येयला नुस्तें फ्राय करपाक पुरो जालें नाका जालें आमकां खंयचे हाडचे ओके चिलिंग कमी दिसता चिलिंग मातशें कमी आहा पळय सो ब्लू स्टार आमी अशें फर्स्ट टायम यूज करता न्ही आमचे आसले लॉयड ते पण तो सेटिंग कितें आसतलें गो ते पूर्ण धाकटो आसा पण तिथे चिल्ड जायना वरदो लावन दवरलेला आमी चिल्ड जायना शिव म्हणटा पूण ताका विचारता म्हाका विचार तांकां विचारूंक जाय न्ही ताका लागून ते चिल्ड जायना रूम धाकटोसो आहा तो इतल्या वेळान चिल्ड जावनासलो आनी हाय चिलिंग केलें तुवें स्टील कमी जायना चिल्ड जायना थंडच लागना ताका लागता खंय ताका बसयता स्ट्रेट करपाक आनी हांगा दाखयता आयचे स्पेशल संडे काय स्पेशल ना नुस्तें हाडपाक गेल्ले बरें काय मेळोंक ना बांगडे घेवन बांगडे हुमण माथ्याच्या आयदनान केला सो आनी काय ना पुरो जालें सगळें मम्मीन रांदपाचें काम केलें हांवें नुस्तें साफ केलें आनी मशीन मारलें शेजान पुसलें आनी नुस्तें बारीक 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 चिल्ले पिल्ले काम केलें आतां बेडार सगळें तें हें घालूंक जाय बेडशीट घालूंक जाय मागीर घालया म्हटलें पळय जेट आनी मागीर हांव ब्लॉग एंड करता ओके मागीर मेळटा तुमकां थोड्या वेळान फ्राय करून घेता टायम जालो सगळ्यांक भूक लागला चला सो जालें आमचें जेवण म्हटलें ब्लॉग एंड करूया तकली दुखपा लागलें म्हाका तर ती म्हाका सुंट जर येता सुंट ते सुंट लायले न्ही मातशें म्हाका बरें दिसता काल न्ही म्हाका खूब दुखतालें रातचें
तो सुंठ लायले रोखडे कमी जाले सो हाडून दवरला तो सुंठ हो आपल्या म्हाका झरयता खंय सकाळचें मातशें म्हाका दुखतालें बारीक म्हणजे किटकिटतालें मातशें आतां चड जालें सो म्हणटा आनी कांय ना दाखोवपा सारकें जेली मातशी न्हिदता मागीर सांजचे उठून हेजे स्टडीज घेवंक जाय एग्जाम हांव सगळ्यांक ताका बेस्ट ऑफ लक म्हणात कितें म्हणात बेस्ट ऑफ लक म्हणात हां रिची बरोबर येतलो पेपर पुरो हांव करता म्हाका डिफिकल्ट पडटा कितें त्या VE डिफिकल्ट पडटा स्टडीज करपाक जाय हय का न्ही हय दी हांव करता नाका रे तूं लायतलो कोण म्हाका हां शिव लायतलो म्हाका हांव लायता पापू लायतलो आमचे न्हू रे लायतलो खंय लायता खंय दोळ्यान बी घालशी म्हाज्या सारकें लाय अशें लाय तेतून न्ही खरें बरी दिसता थंड जाता आनी न्ही रोखडे कमी जाता आवय सावकास आहे दोळ्या बी लावशी चला लायले रे तिका बरी दिसता मातशें ओके सो आनी कांय ना इतलेंच व्लॉग एंड घेता व्हिडिओ आवडलो आयज कितें केलें आमी AC इन्स्टॉल आनी बांगडे पण आयज बांगडे न्ही म्हाका मातशें इतलें बरें लागोंक ना तशें ना इतले रुचीक नासलेले बांगडे बरें नासलेले कितें करपाचें आमकां मेळटा असलें नुस्तें ओके तो मेळ्ळ्या चला सो आयचो व्लॉग हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो लायक करा शेअर करा आनी चॅनलाक सबस्क्राईब करा तो मेळ्ळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर I love you friends. Please you comment subscribe to my channel. हांवें रिचिका म्हटलें आतां जेयलें न्ही चल मातशें स्टडीज करया ना खंय AC लावन न्हिदया खंय त्या रुमान आं फाल्यां एग्जाम आनी हो AC लावन न्हिदया खंय पळय आसूं म्हटलें फाल्यां कंप्युटर म्हणून तें सोडलें हांवें मातशें न्हिदुनी म्हटलें म्हाका तर जायना आतां मातशें न्हिदता सांजचें मातशें फ्रेश तेन्ना घेता स्टडीज ओके चला बाय Bye.